काल आज आणि फाल्यां पावर्ड बाय फादर मुल्ला हॉस्पिटल कंकनाडी मंगळूरू सपोर्टेड बाय जेरोसा कंपनी वी टेक इलेक्ट्रिकल अँड लाइटिंग्स मंगळूरू रेक्सिन सेंटर मंगळूरू मानस वॉटर पार्क पिळिकुळा अँड MCC बँक काल आज आणि फाल्यां दायची वर्ल्ड 24/7 पळोवच्या सर्व मोगाच्या विक्षकांक नमस्कार आणि तुमकां सुमेस्तांक काल आज आणि फाल्यां ह्या कार्याच्या आयच्या अंगट्याक मोगाचो स्वागत. कोंकणी समाजेंत सांगतास कोंकणी समुदायांत जावच्या विशेष कार्या विशीं तशेंच विशेषता विशीं संवाद चलोवचें कार्य जावन आसा काल आज आणि फाल्यां. आज ह्या कार्यांत एका विशया वयर आमी संवाद चलोवच्याक आयते आसा. मंगळूर दिएसजींतली नवार्धीक फिरगस भगवंत कुर्साची फिरगस कॉडेल हांगासर फुडल्या दिसांनी एक विशेष आणि विशिष्ट कार्य सर्व जाणांक सांगत हाडचें कार्य फुडल्या दिसांनी सदर जावच्याक आयते आसा. आणि ह्या इव्हेंटाक फिरगसगरांनी सांगता म्हणून एक नांव दिलां तें आसा खेळमेळ 2025. ह्या विशयांत सर्तीक माहिती दिवच्याक कॉडेल फिरगजीतावन आमचे मदगात फिरगजीचे विगार जावन आसचे मनादीक बाप क्लिफर्ड फर्नांडीस हांगासर ह्या कार्याक हजर आसात. विगार बापांक ह्या कार्याक मोगाचो स्वागत मागता. देव बरें करूं. सांगत आस कॉडेल फिरगजीच्या फिरगस गवळीक परिशदेची उपाध्यक्ष मानेस रुथ कॅस्टलिनो आमच्या सांगात आसा. तशेंच फिरगस गवळीक परिशदेचो कार्यदर्शी मानेस अनिल डेसा हांगासर आसा. वेलकम टू दी शो. Thank you. मोगाचुनो खेळमेळ 2025 एक नवेंच विभिन्न आणि विशिष्ट कार्य कॉडेल फिरगजीच्या भोंवतणी फुडल्या दिसांनी सदार जावचर आसा. ह्या इव्हेंटा विशयांत उलोवंक आमी सुरू करता आसतना पयलें सडावत जावन आमच्या दिएसजींत हर एका विशयांचेर फामाद जाल्ली फिरगस ती जावन आसा कॉडेल. जायतितली तालंतां थंयसर आसा, जायतितले भक्तीपण थंयसर चलोवन आसा. ह्या फिरगजी विशयांत इल्लीशी माहिती आमकां विगारांतल्यान मेळचे तर फिरगजीच्या स्थापना विशयांत आनी फिरगस कशी आसा ह्या विशयान कितें म्हणटात. कॉर्डेल फिरगज भाग्यवंत कुर्साक समर्पण दिल्या. 1873 वर्सा सप्टेंबराच्या 14 तारखेर तो वळो मिलार फिरगजेचो विगार जावन आसलो. मनादीक बाप अलेक्झांडर द्युबुआ प्रातसाहेब म्हणून तो नांव वाडला. तुळया भशेन कुल्ल्यार्दा अज्जेर म्हूण सांगून ताका लोकांनीच नांव दिलां. ह्या जाग्याचेर कॉडेलच्या जाग्याचेर कुरीस थंयसर पूर्ण कुर्साक आराधन मान आराम जावन मिसाचें भक्तीपण थंयसर आराम जालें. आनी तो वळतावन आजून म्हणशेरी भाग्यवंत कुर्साच्या सावळेंत तांची देवपर्जा वाडून आसा. म्हणटना एक 2 संगती आमी आज गमनान दवरूंक जाय. जेजूची ती उतरां मातेवाचो वांजेल 11वो अध्याय वळ 20 आनी 8. येया तुमी सुमेस्त कश्टांतल्यानो वजन वयतल्यानो हांव तुमकां विशय दिता. वो कुरीस थंयसर आयिल्ल्या हर एकल्याकी विशय दिते आसा. हें एक. दुसरें लुकाच्या वांजेलांत 22वो अध्याय वळ 30 आनी 5. जेजूची ती उतरां तुमकां वानो घालनाकात, धांडो नाका, बेत नाका, चिरी नाका, बुती नाका म्हूण तुमकां हांवें धाडिल्ल्या वेळार तुमकां कांय उणें पडलें गे म्हूण जेजून विचारल्या वेळार अशीच म्हणटात कांयच उणें पडोंक ना. जेजूचेर पातयेल्ल्या त्या पवित्र कुर्साक पातयेल्ल्या मनशांक आज म्हणशेरी जेजून कितेंच उणें करूंक ना. हें एक भारी अभिमानान सांगूंक धैर्य भोगता आनी संतोशी भोगता. आनी त्या दिसतावन थंयसर फिरगज आरंभ जाली. मागीर प्रातसाहेब थंयसर येवन वावर दिवन आसलो. येवंटो लोक आत्मीय गरजांचे प्रास पयलें मिलाराक वेतालो. मागीर थंयसर आराम जावन फकत 4 वर्सां प्रातसाहेब जिवंत आसलो. 1870 आनी 7 इसवेंत तांचें मरण जालें. मिलारान तांचें मरण जालें. मागीर तेन्ना तांकां पुरशांवार तांचे मरणाची रीत कुलशेकरांत हाडून इगर्जीच्या फाटल्यान तांची समाधी आसा. थंयसर मातयेक तांकां पायलें. ही मोठव्यान चारित्र्य म्हणटा आसतना लोकां मदें कशें हें तांचेंय नांव चड फेमस जालें, फामाद जालें म्हणल्या खातीर ते जिवंत आसतना लोकांच्या आत्मीक गरजांक पावताले. मात न्ही लोकांक पिडा आयिल्ल्या वेळार वखाती दिताले. देखून 4 वर्सां उपरांत तांचें मरण जाता आसतना गांवच्या लोकांक इतली खंत जाली खंय आनी साबारांनी म्हणलें आसा खंय आनी आमकां वखात दिवंक कोण आसा म्हूण सांगून लोकांक तांच्या समाधी कडेन येवन समाधींतली माती व्हरून वचूंक सुरू केलें. आनी माती खावन साबार जाणांक बरेंपण जालां. तोवळ मात न्ही आजुनूय तें जावनूच आसा. साबार लोक थंयसर येता, विविध धर्माचो लोक थंयसर येवन ती माती व्हरून येता भक्तीन. प्रासाहेबाच्या अभिमानान कुल्ल्यार्दा अज्जेर म्हळ्यार सगळ्यांक एक मोगाचो व्यक्ती जावन जाला. आनी 150 वर्सां उपरांत तांचो उडास काडटात. मात न्ही
तांच्या नावान इगर्जीक येवन थंयसर मागोवन वेतात. ही एक मोठव्यान आमची एक परिचय म्हण येत. फिर्गजेंत फ्रात साहेबान स्थापन केल्ली फिर्गस ताणें दिल्ल्या त्या सेवेक आनी लोकांच्या थंय हाडल्या बदलावणेक अजून फ्रात साहेबाच्या भक्तीपण जिवाळ आसा म्हणटर सांगेत. वय आजुनी डिसेंबराच्या 11 तारखेर तांचें मरण जाल्लें. डिसेंबराच्या 11 तारखेर हर एका वर्साय थंयसर मिसाचो संभ्रम तांचें स्मरण करून मिसाचो संभ्रम आसा. ताचे उपरांत येवकरीचो पुरशांव आसा आनी गांवच्या सकयल लोकांक सामुहीक अन्न संतर्पणे आसा. एक 5 ते 6 हजार लोक त्या दिसा सांजेर आमच्या सरतवन कार्यक्रम डिसेंबराच्या 11 तारखेर 5:30 वरार मिसाचो संभ्रम आसता उक्त्या मैदानाचेर. मागीर हाचे उपरांत 7 वरार येवकरीचो पुरशांव कालपाने मनशार बसोवन आमी फाटीं येवचे येवकरीचो पुरशांव घेवन 8 वरांचेर सामुहीक अन्न संतर्पणे गांवचो सकयल लोक येवन एक प्रसादा भशेन येवन खावन संतोषान जेवण खावन वेता. हे एक आमकांय मस्त अभिमानाची गजाल भोगता आनी फिर्गस कुटुंबाक ह्या विशयान मस्त संतोश आसा. आनी ताका म्हणून वरे काणीकी आमी सकयल वाड्यात वन जोनात वन जाय जाली बरवी पुरा अन्न दिवन रांदप रांदची वेवस्था करना आसा. ही संतोशाची गजाली. ओके निजाय की बरें फादर. आनी प्रस्तुत फिर्गजे विशयांत कितलीं कुटुंबां आसात फिर्गजेंत कितें सकड कार्य चलता फिर्गजे विशयांत कितें म्हणटात. फिर्गस थंयसर स्थापन जावन आरंभ जावन म्हळ्यार थंयसर इगर्ज कितकेशे थोड्या वर्सां उपरांत बांदली. पूण थंयसर आराधन मिसाचो संभ्रम सगळें आरंभ जावन 1050 आनी 1 वर्स जालें. गेल्या त्या वर्सा आमचें जुबलेवाचें वर्स आसलें 150 वर्सांचें. आतां 150 आनी 1 वर्स जालें. त्या वेळाचेर सुरवेर ते आरंभ करता आसतना सकड सांगात घाललें 200 कुटुंबां आसलीं. पूण आतां आज दोगी दुवो आसात तिच्यो. पालदाने फिर्गजी कुलशेखर फिर्गजीची एक धूव आनी शक्तीनगरा फिर्गज आसा ती शक्तीनगर फिर्गज 2003 इसव्यान जाल्ली. पालदाने 2016 इसव्यान. ह्यो 2 फिर्गज्यो करनी आतां आमी कुलशेखरांत 1950 कुटुंबां आसा. ती आमकां लेखाक मेळची रिजिस्टर्ड जाल्ली. आनीक एक 50 ते 100 कुटुंबां म्हणी आनीक सर्तीक आसात. ती थोडे पटेन मोठव्या उदेक ते रावतात वेतात तशीं आसात. म्हणटना 4.5 वाडे आसात. 1950 कुटुंबां आसात आनी लागीं 7 ते 7.5 हजार भक्तिकां देव परजा थंयसर आसा. ही आमची क्रेस्तकाय म्हूण सांगूंक की मस्त अभिमान भोगता. आनी एका मोनान एका काळजान सगळीं फिर्गज कुटाम उपाध्यक्ष कार्यदर्शी प्रतिनिधी मागीर गुरकार आसात सगळे सांगाता मेळोन एक वावर करचो एक व्हड एक संतोशाची गजाल म्हणून भोगता. निजाय की बरें. फिर्गजीचो लोक फिर्गज घरां फिर्गज कुटुंबाची आस्त आनी सगळ्या मंगळूर दियेसजेंत एक व्हडली फिर्गजीचो कोडेल म्हण सांगल्यार की तांचो सूख जावचें ना न्ही फादर. ओके. फाटल्या 150 वर्सांनी फिर्गजेंत जाय तितली बदलावण जाल्यांत जाय तितली अंतर डेव्हलपमेंट फिर्गजेंत जाला. ह्या विशयांत कितें सांगतात फादर तुमी. मॅडम ह्या विशयांत तुमी सांगा जाय. जायत वाद सांगता. 150 वर्सांतल्यान आमची फिर्गज स्थापन जाल्या. लगभग 50 आनी 7 वर्सांतल्यान हांव ह्या फिर्गजेंत वस्ती करन आसा. हांव ल्हानपणान फिर्गजेंत जायते बदलावण पळोवनूच आसा. एक पाद्राप येता आसतना एक नातल्या एका रितीन ते बदलावण करन आसात. आनी फाटल्या 3 वर्सांतल्यान हांवें पळयल्या प्रकार आमची फिर्गजीची दुरस्ती जाली. दुरस्तीच्या वेळार आमी जायती बरी दुसरी कामांय केलें. इंटरलॉक्स केले आमच्या फिर्गजीच्या इगर्जीच्या ग्रावंडाक. आनी तितलें मात न्हय आसतना आमच्या लोकांक आमी लागीं हाडचें प्रयत्न मस्त केलें. हें प्रयत्न कशें केलें गे म्हळ्यार हर एका म्हयन्यांत दुसऱ्यो चटवटिके आमी मांडून हाडल्यो. ह्या चटवटिके वरवीं आमचो लोक जायतो लागीं आयलो. एका म्हयन्यांत आमी भुरग्यांचो दीस केल्यार आनी एका म्हयन्यांत पिडेस्तां प्रायवंतांचो दीस केलो. एका तेडेपटी आमी स्पोर्ट्स केले. फॅन्सी फेट पोरू आमी कॉर्डल फिएस्टा म्हणून केलें. मागीर टिचर्स डे आमी आचरण केलें. क्रिसमस आमी गल्फांत आसल्यांक तांचो एक दीस आमी आचरण केलो. डिसेंबर 25 पिडेस्तांक डिफरंटली एबल्डांक मस्त जायतीं कार्यक्रमां केलीं आनी जायतो लोक आमकां सांगता पाठिंबो जावन आमच्या सांगता ते रावल्यांत आनी एका कुटुंबा भशेन आमी सांगता जिवन आसा. ओके बरें. आनी फाटल्या 150 वर्सांनी फिर्गजेंत जाय तितली अभिवृद्धी जाल्या.
वय. लौकीक रितीन आत्मीक रितीन आसूंक पुरो पूण ताच्या की इगर्जेंत हॉलां जावंक पुरो वा ग्राउंडां जावंक पुरो आनी तशेंच इगर्जेंत भक्तीपणादारचे जाय तितले जागे थंयसर मांडून दवरल्यात. ह्याच्या विशयांत कितें म्हणटात? जायती मांडावळ आमच्या फिरगजेंत आसा, हॉलां आसात. आतां व्हडले आमचे हॉल आसा कुलशेकरचे, तातूंत एक लगभग 150,000 लोकांक एक 1,500 लोकांक बसची तितली वेवस्था आसा. त्या लोकांक आयले तांच्या वाहनां दवरूंक व्हडलोशें आमचे फुटबॉल ग्राउंड आसा, थंय तांची वाहनां ती पार्किंग करतात. फ्राज साहेबाचे हॉल आसा, त्या फ्राज साहेबाच्या हॉलांत आतां तितकेशे आर्थीक पाटी आशिल्ल्यांक नॉन एसी म्हणटात, तांकां आमी एसी घालनासतना तांचे कार्यक्रम चलतात. एसी जाय आसल्यांक एसी घालून आमचे कार्यक्रम ते आमी करूंक तांकां अवकाश करनी दिता. तितले मात न्हय आसतना ओपन ऑडिट ग्राउंड आसा, त्या ओपन ग्राउंडार आमची जायतीं कार्यक्रमां जातात. मागीर दुसऱ्या धर्माचे येवन आमचे हॉलां पळोवन त्या आमच्या व्हडल्या हॉलांत पार्टिशन आसा, दुसऱ्या धर्माच्यांक काजारां करूंक तांकां मस्त अवकाश आसा तातूंत, ती येवन तातूंत कार्यक्रमां ती करत आसात. हॉलाचें सोडल्यार आमचे सिनय पर्वत खंय नाम आमच्या येणे न्ही फादर? वय. तशेंच कुर्सावटेचो पाशावाचो मळो आसा, 20 स्टेसवाचे ओली रोझरी पार्क आसा, मागीर काकुळती मायचें खोपेल आसा, वेलंकणी मायचो ग्रट्टो आसा, ते वेलंकणी मायचे इमाजी दवरल्या थंय जायती बरेंपणां आचरण जावनूच आसात. आनी तशें सांगचें जाल्यार आतां बिगिन्स हरेक पोरून थावन आमी जेजूची कूड निमाण्या शुक्रारा जेजूची कूड आमी देवयता, ते एक आचरण करतात आसा. आनी जाय की भोव बरें जाय तितली अभिवृद्धी तुमच्या फिरगजेंत जावन आसा. आनी फाटल्या 150 वर्सांनी जायतली फिरगज गवळीक परिशद आयल्या आनी प्रस्तुत येदोळ पर्यंत जाल्ल्या उपाध्यक्षा पैकी तुम्ही पहिली स्त्री उपाध्यक्ष. जाय की वर्तो संतोष म्हाका बघता ह्या विशयान कितें म्हणटात? वो एक अवकाश म्हाका फिरगजगारांनी करून दिलो, त्या फिरगजगारांक हांव आभारी जावन आसा. तांणी म्हाका तांची सेवा करूंक अवकाश करून दिल्ल्या खातीर आनी तांची कुमोक तांणी म्हाका पाठिंबो दिल्ल्यान म्हाका आज मुखार सरोंक साध्य जाला. तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. भोव बरें. आमच्या सांगाता फिरगज गवळीक परिशदेचो कार्यदर्शी जावन असो मनेस्त अनिल देसा हांगासर ह्या कार्यांत आमच्या सांगात आसा. एक लायक जावन फ्राज साहेबाच्या भक्तीपणा विशयांत ताच्या स्मरणा विशयांत फिरगजेंत हर एका वर्सा येदोळच विगार बापांनी सांगलें आसा फेस्त चलता म्हणून. एक लायक जावन ह्या विशयांत तुमी कितें म्हणटात? फ्राज साहेबा विशयान सांगचें जाल्यार ताका मोगान आमी कुल्ल्यार दाजेर फ्राज साहेब म्हणटा. आनी पयलीं हांव केलराय फिरगेजेंत आसतना पप्पांनी ती इल्लीशी मातयेन खिरोवन म्हाकाय दिल्ली म्हणून पप्पान सांगलें आसा म्हाका, आनी हांव बरो जाल्लो खंय. ती भक्त. तशें आसतना फ्राज साहेबाचें स्मरण गेले त्या मस्त वर्सान चलून आसा आनी गेले त्या वर्सांत हांव हें स्मरण आनीक चड बऱ्या तरान जातयत आसा. हांगासर तरावळ लोक ताच्या समाधी सरशीन येवन मागोवन वेतात आनी सदांच म्हणले बरी येतात. आनी हेर एक वर्सा डिसेंबराच्या 11 तारीखेर तो आमकां बारी एक मोगाचो दीस फ्राज साहेबाच्या स्मरणाचो दीस. सांगचें जाल्यार गेले त्या वर्सा आमचे फिरगेचे 150 वर्स संभ्रम जालो. गेल्या वर्सा एक व्हडल्या मापान आमी हरेक आनीके सर आमच्या भावंडांच्या सांगाता केल्लें. हातूंत आमचे फिरगेचे वाडे सोडून न्हू उरल्या धर्माच्यांनी मस्त हरेक आनीके हाडिल्लें आनी इतलें आयिल्लें की 6,000 लोक जेवन गेल्लो गेले त्या वर्सा आनी एक 10,000 लोकांक घालची इतली वरवीं तांणी हाडिल्ली. ते एक तांकां फ्राज साहेबाचो मोग आनी भक्त म्हूण सांगेत. तशेंच ह्या वर्साय 2024 आमी एक व्हडलेशेंच हरेक आनीके कर्ण बरें जेवणांनी केल्लें आनी थंय आयिल्लो लोक मस्त अन्य धर्माचो आसलो. त्या देखून अशें सांगतात की एक भक्तिवंत मनीस जल्मातना तो एका धर्माक न्हय सर धर्माक सांगाता घालता. तशें फ्राज साहेबान 4 वर्सां तो आसलो जाल्यार ताचे वयर भक्त आजय तशीच आसा. फ्रॉम जनरेशन्स इट इज कंटिन्यूइंग. तशें म्हाका भोगता आनी हांवूय तसो भक्त. कित्याक म्हळ्यार पप्पान म्हाका आनी मम्मीन केदाळे सांगचें आहलें
खोडेल गेल्यार त्या समाधी सरचीन वचून येचें ल्हान आसतना तें आतां म्हज्या मतींत आसा आनी खोडेल केदाळ आमी येवन सेटल जाल्या तें म्हाका बारीक खुशेची गजाल आनी ह्या दिसांनी खोडेल फिरगजेन सेवा दिवंक म्हाका अवकाश करून दिला त्या खातीर म्हाका आनीक संतोश भोगता आनी फ्रात साहेबाची भक्त आनीक मुखार वचून दी आनी ताका बेगीनच आल्तारेचो मान मेळोवन दिवन आमी मागतात आसा दिसाय की आमकां उरतो संतोष आयकत आसतना फ्रात साहेबाचे भक्त फकत क्रिस्तांवाक मात्र न्ही आसता अक्रिस्तांव भोंवडामध्ये जिवाळ आसा म्हूण सांगच्याक निजाय की उरतो संतोष आनी आमच्या समाजांत तेंचं आमकां निजाय की गरजेचें समेस्तांनी सांगाता मेळोन जिवोवचें निजाय की गरजेचें जावन आसा फादर आयल्या बारच तुमी 150 वर्सांचो संभ्रम तुमच्या फिरगजेंत चलयल्लो आसा ह्या संभ्रमा विशयांत इल्लीशी माहिती आमकां दिवचें तर कितें विशेशता आसली आनी कसलीं कार्यां पुरा मांडून हाडली थोड्यो संगती तुमकां आतां सांगल्या प्रमाणें त्या 150 वर्सांच्या वेळाचेर सबार संगती जाल्यो विशेश जावन हर एका वर्गाच्या मनशांक ल्हाना थावन मालगड्यांक मनशारी थोडीं कार्यक्रमां मांडून हाडलीं पिर्ग स्थापन करतना कोण बेनिफॅक्टर्स आसले फावंडर्स आसले तांकां आमी मान केलो पिर्गजेंत सेवा दिल्ले उपाध्यक्ष आसले कार्यदर्शी आसले तांकां मान जालो येदोळ मनशार सेवा दिल्ल्या सर्व याजकांक विगारांक सहायक विगारांक आनी दियाकोनांकय आमी आपोवणें दिवन तांकांय एक मान केलो म्हळ्यार तांणी दिल्ली सेवा आमी मानून घेतली हें सगळें करूंक आमकां साध्य जालें पूण सगळ्या प्रासी आमकां बरें एक देवान एक भागस्व दिल्लें म्हूण सांगा जाय इगर्जेचें पाक्याचें सगळें दुरास्ती करूंक आसली देवाचें रुकाट आसलें कान त्याच्या फाटल्यान मस्तो वावर केला आदल्या गोळीक मंडळीन आतांच्या गोळी मस्तो वावर केला मस्तो स्टडी केला ताच्या विशयान कारण आमकां तें करूंक फावो जालें म्हळ्यार तें 2019 वर्सा तें काम जायजें म्हूण चिंतलें तांणी उपरांत कोरोना आयिल्ले वरवीं करूंक जावना तिके फाटीं पडलें मागीर देश जावन ती स्पेशल समिती पुरो आयली रुकाट मस्तो वाळयेन खावन गेलां देखून रुकाट काण लोंकाट घालून आतां पाकें लोंकडाचें केलां आतां मागीर थोडे संगती भितर ती कितें लायटींग आसलें ती कशें चेंजीस करून एक सोबीत जालां म्हणल्यार सगळ्यांची कापीर आमकांय संतोश भोगता इगरींत एक बसून मागया म्हूण सांगून अशें चड अभिमान भोगता तितलें मात न्ही आमच्या कॅम्पसा भितर आनीक साबार संगती आसात वचूया आमी जेरुजलेमा म्हणलें किर्तनगरांनी म्हणलें थंयसर मार्गातावन आमी वयर सोडून येतना आमकां भोगता एक नॅचरल तें सण्णी आसा एक प्रशांत वातावरण बऱ्या वाऱ्याचो जागो उबार जागो आनी दिसा मोदें येवन एकांत जावन मागणें करचें आराधनाचें खोपेल आसा आनी आमी पळयता सकाळीं तावन सांजेर म्हणसर मस्तून जाल्यार लोक येवनूच आसा आराधनाच्या खोपेलाक येवन मागता हे सगळ्यो बऱ्यो संगती जावन आसात विविध कोण तांच्या भक्तीक संबंद जाल्ले बरी थंयसर मागणें करूंक अवकाश आसा कोणाक फातिमा माय थंय चड मोग आसा फातिमा माय सगरोट्टो आसा कोणा वेलंकानी माय भलायकेच्या माया कशें वचोंक जाय भलायके माय सगरोट्टो आसा कोणाक केली खाकुळत मागोंक जाय खाकुळती माय सगरोट्टो आसा सिनाय पर्वता विशयान सांगलें आयकलें आमी आतां म्हाका दिसता इजिप्टांत सिनाय पर्वत आसा थंय मोइजेन 10 उपादेसां ताच्या मरिपा दिल्ले पूण दुसरे कडेन खंय सिनाय पर्वत बांदलें एक पळोवंक मेळ्ळें तें अप्रूपण दिसता आमच्या पिरगेच्यान तें भितर येतानांत ती सण्णी सोडून येताना एका कुशीन सिनाय पर्वत पळोवचें मोइजे वयर रावन 2-10 उपादेस दिवचे ह्या सगळ्यो संगती आमकां एक देवान दिल्लें एक भेसांव म्हूण आमी सांगूंक जाय तें मात न्ही इस्का आमच्या थंय कॅम्पसा भितर इस्कालां 2 इस्कालां आसात एक कन्नडा मिडियम इस्काल प्रात साहेबानंत आराम केल्लें 150 वर्सां आदीं म्हणलें आमकां चरित्राक मेळटा ताचे उपरांत इंग्लीश मिडियम इस्कालांत म्हळ्यार त्या सकड म्हळ्यार त्या एरियांत मस्तू जाणां नॉर्थ कर्नाटकाची येवन रावल्लीं आसात बड्याच्यान त्या शिकपाकी तें गामान दिसय म्हळ्यार हें सगळें एक वेवस्थीत रितीन जावन आसा तितलें मात न्ही थंय आमचें ल्हानशें कमर्शियल कॉम्प्लेक्स आसा तातूंत दुसऱ्या माळयेचेर दुबॉयज स्कूल ऑफ कॉमर्स म्हूण सांगून आसलें आनी हांव तातूंत 40 आनी 6 वर्सां आदीं हांव थंय टायप रायटींग शिकलां 2 वर्सां येवन पळय म्हाका अभिमान भोगता आनी थंय शिकल्लीं भुरगीं आज मस्तू जाणां व्हडल्या व्हडल्या हंताक पावल्यात शॉर्ट हँड टायप रायटींग परत शिकल्लीं मुस्तान कोर्टांत आनी तोल्या परत सरकारी कामाचेर पावल्यात तीं म्हळ्यार हो एक संतोश आमकां भोगता थंयसर अभिमानान सांगूंक सांगत 150 वर्सांत मस्तू बरीं कामां जावनूच आसात आनी आमकां एक अभिमान भोगता ह्या वेळाचेर 150 वर्सां जाताना आमकां देवान थंयसर पावो केलें न्ही रावोंक ह्या सांगाता हात वावर करूंक आनी कितें मालगडी सुमेत घराच्या इगरीच्या फाक्याक सोडून नोळे घालचे नोळे काडचे ते लोंकाड पुसचें हें पुरो पळयत आसतना मस्त वावर एकामेकाक लोकांचो माया मोगान भशेनचो सहकार लोकांचो जरूर आसा वय बरें फादर मनेस्त अनिल फिरगेजेंत हर एका वर्सा जाय तितलीं
आत्मीक तशेंच लौकीक बदलावणा खातीर जाय तितले संगती घडटात, मगणे घडटा, रितीर घडटा, ह्या विशयांत कितें सांगता तुमी? आमच्या फिरगजेंत सबार लौकीक आनी आत्मीक गरजे जाय जाल्यार सगळें चलता. सांगचें जाल्यार वर्साक एटलिस्ट 19-20 प्रोग्रामां जातात. ल्हान भुरग्यांत हांव धरून सिनियर सिटीजनां म्हणसर जानवायन बरयल्या मनशां हांवें सिनियर सिटीजनां तांचे खातीर सबार प्रोग्रामां जातात. सांगचें जाल्यार YCS ICM भुरग्यांचो दीस, दोतोनीचो दीस, तशेंच सिनियर सिटीजनांचो दीस, टिचरांचो, हेल्थ वर्कर्स, मागीर ग्रूप D, ग्रूप C वर्कर्स डे, तशें तरावळ दीस आमी आचरण करता आमचे फिरगजेंत. ते लौकीक तरान जाले. आत्मीक तरान रेतीऱ्यो जातात. वर्साक करेंजमा टायमार 4 दिसांचे रेतीर जाता आनी त्या रेतीरेक आमचे फिरगेजे सुमार उरले सबार फिरगेजेंचो लोक थंय मागण्या खातीर येता आनी थंय एक मागण्याचें वातावरण आसता. थंय भितर रिक्तानांत मागे हांव बघता मुस्तान आमकां सांगिल्लें आसा. तशेंच करेंजमाच्या टायमार आमच्या मोळ्यांत 40 दीस पुरा वाड्याची सांगाता मेळून खुर्सा वाट करतात. तशेंच वर्साक एक पावटी पळोवन आमी हें सुरू केलां. इनॅक्टेड वे ऑफ द क्रॉस आमी करता. सगळ्या इगर्जेच्या कॅम्पसांत आमी भोंवून खुर्सा वाट करता आनी 12व्या तेसावांत खुर्साच्या वयर एक नियाळ आसता. तें पळोवन आमी सुरू केलां. ताका बरें स्पंदन लोकांत तशेंच उरले फिरगजेंत आसा. तशें न्हय आसतना आमचे फिरगजेचे कॅम्पस आमकां बघता की कॅटेकॅटिकल सेंटर भितर रिक्तानांत सगळो पवित्र पुस्तकांत उक्तो जाल्ले बरें बघता. स्टार्टींग विथ द माउंट सिनाय परत सुरू करून मेस्तेर, खुर्साचो मळो, इगर्ज भितर भायर, तशेंच आराधनाचें कपेल, तशें तरावळ जागे थंय आसात मागण्या खातीर. त्या देखून हांवें सांगचें लौकीक आनी आत्मीक हाचे खातीर तरावळ प्रोग्रामी चलोवन आसा. बरें. फिरगज गोळीक परिशदेचे उपाध्यक्ष आमचे सांगत आसा, ह्या वर्साक कितें नवे प्लॅन्स तुमी दवरला इगर्जेंत? आमी जायती नवी प्लॅन्स आमचे कडेन आसात. पयलीं हांवें सांगचें जाल्यार आतां हांवें अनिल बाबान सांगलें बरें रेतीर आसा. ती रेतीर आमी आतां मार्चाच्या 20, 21, 22, 23 दवरल्या. त्या रेतेरेक जायतो आमचे फिरगजीचो लोक न्हय आसता, भायल्या फिरगजीचोय लोक त्या रेतेरेक हजर जातात. मागीर बायबल कन्वेन्शन 4 दिसांचें बायबल कन्वेन्शनूय आमच्या फिरगजेंत आसा. मागीर आमी ओडून सांगलें बरें निमाण्या शुक्रारा जेजूची कूड आमी देंवयता ते तितले मात ते बरें करून एक्टींग करून कशें देवूंक आसा त्याच रितीन देंवयता आनी लोकांक न्हीज जावन जेजू कुर्सार उमकाळटा. जेजू कुर्सार मेल्लो म्हणलें भावन तांचे ते येता. तांचे दोळ्यांत दुकान सयती आयिल्लीं आसात आमी पळयल्यांत. मागीर एप्रिलाच्या 6 तारखेर आनी सांगलें बरें आमी कुर्साची वाट आमी आमच्या इगर्जेच्या कॅम्पसा भितर भोंवून एक्टींग करता. एक्ट केले बरें कित्याक म्हळ्यार पुरा अरेकाच तेसावां जेजू कसो कुर्सा पोंदा पडलो तशेंच कुर्सा पोंदा पडटात. केळोवची रीत, मागीर पाशावांच्या मळ्यांत कुर्साचे वयर सोडून थंय पाद्र्या पंदान रावन शर्मावन दिवची, तें पुरा आमच्या फिरगजेंत ते आमी आचरण करता. तितलें मात न्हय आसता. ह्या पटी आमी आतां फॅन्सी फेटयेक आमी बऱ्या व्हडल्या रितीन आचरण करचें म्हण चिंतलां. जायत्यो सवलती आमचे थंय आसात आनी माडांची एक थॉट पाद्रापाच्या घराच्या कुशीनूच ती एक माडांचें थॉट आसलें तें बरें करून आतां नितळ करून त्या माडाच्या तोटांत त्या तोटाक आमी पाम ग्रू म्हणून नांव दिलां. थंय आमी हे पटींचे आमची खेळ मेळ 2025 आमी फॅन्सी फेट थंय आमी करतले. हांव ओके जावन दी. बरें. विकार बापा लागीं एक सवाल तर कित्याक म्हळ्यार लोकांच्या मतीर एक सवाल खंडीत उदेता, खेळ मेळ 2025 कित्या खातीर? सकट फिरगजेच्या अभिवृद्धी पासून निरंतरी कामां जावनूच आसात. सांगातच आमी मात न्हय आमच्या भोंवती आसच्या लोकांकी सांगाता हाडी जाय म्हणलो एक विशेष उद्देशाच्या फाटल्यान आसा. खंडीत जावन आतां खेळ मेळ आमी आसा करच्याक मोठो एक खर्च म्हणलो आसा. ते जाल्यार व्हडली सकट हेरांनी सांगाता येजे आनी हे पडचे विशेशता म्हळ्यार स्पेशल भुरग्यांक आमी एक स्पेशल स्थान दिवचें म्हणून आमकां आमच्या मतींत आसा. येदोळूस आयडिया तांकां एक अवकाश येदोळूस 2-3 तसलें रेसिडेन्शियल आनी आसलेल्या घरांक स्पेशल स्कुलाच्यांक तांकां येदोळ आपोवणें दिवन जालां. आमच्या लेखार म्हणल्यार एटलिस्ट एक 100 वयर स्पेशल स्कूल स्पेशल भुरगीं आसतलीं. तांकां केअरटेकर तीं येतलीं. तांकां आमी फ्री कुपानां परत दिवची वेवस्था केल्या. ती आमकां हे पटी स्पेशल गेस्टा भशेन
ती खंयच्या कावंटराक गेल्यार तांकां राखोंक ना तांणी कितें जाय तांकां खावंक Immediately मेळटा तांकां. खेळोंक ते आमी कुपानां तांकां आमी फ्री दिवची ती पुरा वेवस्था पुरा केल्या देखून सगळी क्रिस्तांव आनी हेर धर्माचे आसात आनी आमचे ते बरो संबंद आसा त्या विशयान तुमकां आतां मागीर आयकूंक मेळटलें अंतरधर्मियाच्या संवादाच्या विशयान उलयतना मेळटलें हो एक आमचो उद्देश जावन आसा विशेशतावन पयल्यान पयलें फिरगजगारांकी सांगाता येवंक वाराड्यांतल्या सकड फिरगजांच्या लोकांकी आपोणे आसा ती येतात तांणी स्पंदन उलत केलां प्लस हेर धर्माचे आमच्या भोंवती आसा सकड धर्माच्यांनी येवच्या भशेन एक असलो एक तयारी आमी करना आसा आनी जाय की मस्त संतोष फादर येदोळ पर्यंत हे सगळे कोडेल फिरगजे विशयांत सांगत आस ह्या खेळ मेळ 2025 विशयांत आमच्या सांगाता माहेत वांटून घेतले फिरगजेचे विगार बाप मनादीक बाप क्लिफर्ड फर्नांडस सांगत आस फिरगज गवळीक परिशदेची उपाध्यक्ष मानेस्तन रुथ कॅस्टलिनो आनी कार्यदर्शी मानेस्त अनिल देसा तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा मोगाच्या वीक्षकांनो कार्याच्या पहिल्या भागार आमच्या सांगाता कोडेल फिरगजेचे विगार बाप तशेंच फिरगज गवळीक परिशदेचे उपाध्यक्ष आनी कार्यदर्शी हांगासर हजर आसले फिरगजे विशयांत तशेंच फुडल्या दिसांनी मांडून हाडच्या खेळ मेळ 2025 विशयांत थोडीशी माहिती तांणी दिल्ली आसा सर्तीक माहिती आमच्या सांगाता वांटून घेवच्याक आमच्या मतगात कार्याच्या दुसऱ्या भागांत फिरगजेच्या ह्या फिरगजेन सलच्या ह्या कार्याचे कोऑर्डिनेटर जावन आसचे सांगत आस आमच्या मंगळूर DSCचे PRO जावन सेवा दिवन आसचे मानेस्त रॉय कॅस्टलिनो हांगासर हजर आसात तुमकां ह्या कार्याक मोगाचो स्वागत तांच्या सांगाता ह्या प्रोग्रामाचे कोऑर्डिनेटर जावन आसचे मानेस्त लेस्ली नोरोन्ना सांगत आस मानेस्त ऑल्विन पायस हांगासर आमच्या वदगात आसात तुमकांय मोगाचो स्वागत देव बरें करूं मानेस्त रॉय कॅस्टलिनो तुमचे लागीं विचारचे तर कार्याच्या सुरवेर येदोळ पर्यंत खेळ मेळ 2025 म्हणून आमी सांगले मात्र केदळा चलता ह्या कार्या विशयान कितें म्हणटात कोड्डल खेळ मेळ 2025 हे कार्यक्रम शनिवार 8 तारीख आनी आयतारा 9 तारखेर चलतले फेब्रुवारीच्या 8 आनी 9 तारखेर खेळ मेळ एक नॉन स्टॉप 20 hours एंटरटेनमेंट एक धमाका म्हणयात आमी शनिवारा 8 तारखेर 4 वरां सुरू करून 10:30 वरांसर आनी आयतार दिसा 9 तारखेर सकाळीं 10 तावन रातीक 10:30 म्हणसर अशें म्हणटना एक 20 घंट्यांचे नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट नॉन स्टॉप कित्याक म्हणटा म्हणल्यार आमी अशीं कार्यक्रमां मांडून हाडल्यात म्हणजे सांगता आसा एंटरटेनमेंट कमिटीचो संचालक लेस्ली नोरोन्ना आनी अशें कार्यक्रमां मांडून हाडल्यात मिनीट टू मिनीट शेड्यूल घाला शनिवारा 4 वरार उक्तावणा समेत आमी पेट शो करता पेट शो उपरांत निरंतर कार्यक्रम चलोवनच आसात आमचे लागीं 8 विंगड कॉम्पिटिशन्स आसात ह्या कॉम्पिटिशन्साक आमचे फिरगजीचे मातमी आसता दुसऱ्या फिरगजीच्या ह्या ओपन टू ऑल अन्य धर्माच्यांकी हातूंत आमी भाग घेवंक अवकाश दिता 8 कॉम्पिटिशन्सनी आसता 8 सिंगींग ट्रुप्स जावन आमकां गायन चलोवनच आसता हे ट्रुप्स 8 ट्रुप्स आमचेच फिरगजींत आसता सर्व कितें म्हणटात कला नक्तीरांचे एक संगीत सांज म्हणत 8 जाण ट्रुप्स विंगड टायमार आमकां एंटरटेनमेंट करूंक येतात आनी विशेश म्हणल्यार आमच्या फिरगजींत इतली टॅलंट आसात म्हणल्यार आमकां एक अवकाश करून दिवंक एक प्रदर्शन करूंक हो एक आमकां बरो अवकाश हो खेळ मेळ्ळा वेळार तशेंच हे न्ही आसतना विंगड कितें म्हणटा स्टार सेलिब्रिटीज विंगड फिरगजींत स्टार सेलिब्रिटीज येतात तातूंत अस्मिताई पिक्चर तुमी पळयलां बारी फामाद जाल्ले पिक्चर अस्मिताई हांतली थोडी स्टार्स येतात पोयण पिक्चरांतले स्टार्स येतात परफॉर्म करूंक ते न्ही आसतना आतांचे कितें म्हणटात एक पद आसा मोगाच्या लाराचे आमचे मोगाचे विन्सेंट फेर्नांडीसाचे लिल्ली पद ह्या पदाचो घडणार आनी संगीतगार आनी पद म्हणटात विन्सी फेर्नांडीस तो येवन ताचें एक स्पेशल प्रदर्शन ह्या वेळार आमकां दिता ते न्ही आसता 8 पंगडाच्यांनी फ्लॅश मॉब रेडी केल्यात आमचे ICOM YCS श्री संघटन गवळीक मंडळींतून आनी अशे विंगड पंगडांतून 8 फ्लॅश मॉब्स रेडी जाल्यात आमचे फिरगजीचे MCs सगळीं कार्यक्रमां मांडून व्हरतात मदें गॅप आसलो जाल्यार आमचो फिरगजीचो कार्यदर्शी आनी आमचे 21 आयोगाचो संयोजक आसा डॉल्फी डिसोजा एक बारी बरो MC तो मदें गेम्स चलोवन व्हरता स्पॉट गेम्स चलोवन व्हरतात या ग्रूप गेम्स चलोवन व्हरतात अशे सगळे दिसाक जाय पुरती कार्यक्रमां
आमच्या एंटरटेनमेंट कमिटीच्या संचालकान मांडून हाडल्यात. फाटल्या एका म्हयन्यांतान बारी एक विशेष वावर ताणें केला. अशें म्हणटना सगळो दीस कोणायकी बोर जावचो ना. आनी वडोलस फादराबान सांगल्या प्रमाणे हे आमचे खेळ मेळ कार्यक्रम आमी संवर्धते खातीर ह्या अंतरधर्म्याच्या सांगाताक घालचे खातीर एक आमी एक अवकाश जावन आमी ते घडसूंक आमी चिंतला. कित्याक म्हळ्यार आमच्या फिरगेजींत वडोल आमच्या उपाध्यक्षांनी कार्यदर्शीन सांगल्या प्रमाणे सगळे वॉर्ड्स विंगड कार्यक्रम म्हाका दिसता हर एक 15 दिसाक एक कार्यक्रम आसा. लगभग 18 ते 20 कार्यक्रम सगळे वॉर्ड्स चलतेत आसात. ताच्या मध्ये आमचे फ्राज साहेबाचो दीस, ताचे मध्ये कितें पाद्राबान सांगले रिट्रीट, बायबल कन्वेन्शन हे सगळे चलून आसा. हे विंगड कार्यक्रमाक विंगड लोक सगळे कार्यक्रमाक लोक हजार जाता. पूण ह्या खेळ मेळ मुखांतर सगळे आमच्या फिरगेजीच्या लोकांक सांगाताक येवंक एक अवकाश म्हाका दिसता. सगळे फिरगेजीच्या लोकांक कांय अंतोंत जबाबदारी ना. काल येवचें, भाग घेवचें, संतोष पावचो, एकामेका लागीं उलोवचें, असलो अवकाश बारी उणेंच. आमच्या फिरगेजींत 7,000 8,000 लोक आसा. ह्या 8,000 लोकां पैकी एटलिस्ट 5 ते 6,000 लोक ह्या 2 दिसांनी येवन एकामेकाची वळख करून संतोषान भाग घेतीत जाल्यार म्हाका दिसता तेंच एक व्हडलें अचिवमेंट. ते न्ही आसता आमी आनीक आदल्या वर्सा फेन्सीवेट आमी केल्ले आमच्या फिरगजगारां खातीर मात्र. पूण ह्या वर्सा एक मॅट मुखार वचून आमचो प्रात साहेब 1.5 वर्सां पयलें सगळ्या धर्माच्या लोकांक सेवा दितलो, वखदां दितलो, तांच्या कश्टांक तो पावतलो. तो एक सर्व धर्माचो एक कितें म्हणटा ते आयकॉन जावन आसलो म्हणत. कित्याक म्हळ्यार तो मेल्या उपरांत ताची माती व्हरून पंडातावन तांची पिडा शिडा ती गूण करता जाल्यार आमी चिंतले ताच्या 150 वर्साच्या उडासाक हो खेळ मेळ आमी करतना क्रिस्तांवांक आमच्या फिरगजगारांक मात्र न्ही सर फिरगजीचे आमच्या वाराड्यांतल्या देशाचे हर एक क्रिस्तांवान ते भाग घेवचे. ते न्ही आसता आमच्या शेजारी आसच्या उरल्या धर्माच्यांनी अन्य धर्माच्यांनी ते येजे. आमकांय तांची वळख जायचे, तांकांय आमची वळख जायचे. आमी कितें करता म्हूण तांणी जाणा जायचे. हाच्या मुखांतर आमी कितें ह्या आमच्या कार्यावळीर बारी एक गरजेचें जावन आसचें. सर्व धर्माचें एक मिलन सौहार्दतें आमी कितें म्हणटा तेंय ह्याचे मुखार फ्राय साहेबाच्या नांवार आमी ते रुता करूंक आमी एक प्रयत्न करता. खंडीत जावन हाकाय आमकां पाठिंबो मेळटलो. कित्याक म्हळ्यार फाटल्या दिसान आमी ऑक्टोबरांत दिपावली आचरण केलें, सर्व धर्मात दिपावली आचरण केलें कुलशेखर कल्पना मैदानार. ते सगळे मैदान भरून ओमतातले. सर धर्माचो लोक थंय आसलो. ताजे उपरांत आमी क्रिसमस सर्व धर्म आचरण केलें. प्रात साहेबाचो दिसच एक सर्व धर्म दीस म्हणले बरी आमी आचरण करनासा. तशें म्हणटना हो खेळ मेळ आमच्या फिरगजगारांक एक मनोरंजन असो दीस मात्र न्ही, आमच्या बोंतणी आशिल्ल्या सर धर्माच्या लोकांक, आमच्या शेजाऱ्यांक आनी सगळ्यांक एक सांगाता येवन एकामेकाची वळख करून घेवन एक संतोष असो दीस, एक कितें म्हणटात आमी सांगातपण असो दीस, एकवट असो दीस जावन आचरण करूंक आमचें प्रयत्न खंडीत जावन तुमच्या समेस्तांच्या सहकारान हाका आमी जैत मेळटले म्हणल्यार म्हजी एक पातेणी. आनी जाय की एक भोव बरें योजन तुमच्या फिरगजीतावन तुमी फुडल्या दिसांनी सादर करच्याक आसात. जावंक पुरो हांव चिंता तुमी शेड्यूल केल्ल्या त्या टायमांत खंयच्याय टायमार कोणी आयल्यार स्टेजीर खंयचेय एक प्रोग्राम चलता म्हण जालें वय न्हय. प्रोग्राम मात्र न्ही, सगळे प्रोग्रामात न्ही. प्रोग्रामाचे तुमकां सांगलें आमचो लेस्ली बाबताचो एंटरटेनमेंट कमिटीचो चेअरमॅन या संचालक. तशेंच गेम्साक आमचो ग्रेशन डिसोजा म्हण एकलो आसा, आमचो गवळी मंडळाचो फायनान्स कमिटी आसा, तो गेम्स स्टॉलांचो तो संचालक. ताणें अशी गेम्स मांडून हाडल्यान गे आमी दवरल्यात 20 गेम्साचे विंगड गेम्साचे स्टॉल्स. पूण तांणी त्या कमिटीन मुखार वचून म्हणलें 20 गेम्स आमी 2 दीस खेळिल्ले जाल्यार लोक बोर जाता म्हणून. देखून तांणी 40 गेम्सांचे एक मंडळ घाल्या आनीक एवरी 3 to 4 hours आमी गेम्स चेंज करता म्हणल्यार म्हाका दिसता ही एक आमच्या फॅन्सी फेटाची एक विशेशता म्हणत. ते न्ही आसतना ते आयिल्ल्यांक सगळे तांचे कितें म्हणटात आमी मोतीचे एंटरटेनमेंट आसा, ते आमकां खेळ आसात आनी पोटाक जाय जाल्लें फूड कमिटीचो आमचो इन्चार्ज ऑलवीन पायस हांगा आसा. ताणें फूड स्टॉल्स इतली फूड स्टॉल्स सगळ्या कोड्याला तावन मातने कोड्याला भायर तावन विंगड बारीक विशेष फूड स्टॉल्स ताणें वट्टू गेल्यात. स्पेशल बिर्याणी स्टॉल्स ताणें गेल्यात आनी विंगड खाणां पांगले. तो आमचो ऑलवीन पायस ताचो संचालक तो ताच्या विशयांत मागीर मुखार चड सांगतलो. सो इट वील बी ए टोटल
एंटरटेनमेंट आनी टोटल प्रोग्राम एक म्हणयत तुका भितर रिगल्या उपरांत खावन जेवंकी भायर वचपाचें म्हण गरज ना. एंटरटेनमेंटूय आसा, तुमकां जाय जाल्ले मोतयेचे खेळ आसात, हातापांय सडेल करून खेळ आसात. सो इट वील बी ए टोटल धमाका फेब्रुवारी 8 and 9. फेब्रुवारी 8 आनी 9 तारखेक कॉडेल फिरगेजेक आमी गेल्यार 100% एंटरटेनमेंट थंय गेल्ल्या हर एका लोकांक मेळटा. लेस्ली बाब, तुमचे लागीं विचारचें तर सो तुमी त्या इव्हेंटाक मनोरंजनाक जावं दी वा विविध इतर विशयांक जावं दी फकत कॉडेल फिरगेजकारांक मात्र नाही आसतना फिरगेजीच्या बायल्या लोकांकी दुसऱ्या फिरगेजीच्या लोकांकी सांगातास विशेष जावन अक्रिस्तवाक सर्व धर्म सगळ्या जातीच्यांक सांगाता हाडचे तुम्ही प्रयत्न करनासात. ह्या विशयांत कशे तुम्ही मांडावळ केल्या कितें म्हणूंक आशेतात? पहिले तुमकां मस्त देव बरें करूं आमकां एक अवकाश करून दिल्ल्याक. मनोरंजनाच्या विशयान सांगचें जाल्यार रॉय बाबान तुमकां ऑलरेडी इल्लें तिळसिलां जाल्यार ही 2 दिसांचें कार्य म्हळ्यार 8 तारखेर 4 तावन 10:30 आनी 9 तारखेर म्हळ्यार आयतारा सकाळीं 10 तावन सांजे 10:30 म्हणसर ताच्या की पयले 7 तावन 10 वरां म्हणसर ब्रेकफास्टी आसतले. हे आमी अशें मांडून हाडलांगी कार्यक्रम अशें म्हळ्यार पुरांकी अवकाश मेळाचे. आतां आमचे कडेन फॉर एग्जाम्पल सांगचें जाल्यार मॅरीड कपल ताका आमी नांव धरलां मॅड कपल्स म्हणून म्हळ्यार मॅड फॉर इच अदर ते कार्यक्रम धरला. ते स्पेशली मॅरीड खाजार जाल्ल्या जोड्यांक ते आमी शेनवारा करतले. आयताराचो पयलो भाग सकाळींचो तो सकड आमी भुरग्यांक दवरला. ते पुरा कार्यक्रम म्हणून भुरग्यांनी मांडून हाडचे. कित्याक म्हळ्यार आमच्या भुरग्यांक जर तर आमी अवकाश दिना जाल्यार ती मुखार वचून तांकां वो एक अवकाश तांकां बरो उपयोग दिसतली. देखून तें चिंतून सकाळीं 10 तावन 1 वरां म्हणसर पुरा कार्यक्रम भुरग्यांनीच करची. फॉर एग्जाम्पल आमी 3 हावजे दवरतले. तातूंत एक शेनवारा सांजेर 1 आसतली, आयतारा सकाळीं 1 आनी मेगा हावजे विशयान तुमकां मागीर चडीत विवर दितले. बट सकाळींचो पार्ट पुरा भुरग्यांनीच करचो. तांणींत मॅनेज करचे, MC तेत सिंगींग तांच्यांत हावजे पुरो तांणींत करचे. सो सकाळीं आमी 0 to 3 years 3 to 5 years क्यूट बेबी एक कॉम्पिटिशन दवरला. ताचे उपरांत कॉडेल फॅशन वीक 6 to 12 years 6 to 12 वर्सां म्हणच्याक एक कॉडेल फॅशन वीक म्हळ्यार एक टीनेजर्स न्ही ताच्या पयल्यांचे टॉडलर्स म्हण येता. ताचे उपरांत मिनिट्स टू फेम 13 to 16 years एक टीनेजरांचे एक फॅशन शो ते ओपन टू ऑल आसतले. कित्याक म्हळ्यार आमी रॉय बाबान सांगल्या बरी आमी कॉडेलगारच न्ही उरल्या फिरगेजितांक की आमी अपेक्षिता तांणी येजे तांणी संतोष तांणी जावचो वेळ आमचे सांगाता करसीचे. देखून त्या प्रकार प्रोग्रामा म्हणून हाडल्यांत दे ओपन टू ऑल 13 to 16 years. ताचे उपरांत 17 to 28 आमी डान्स कॉम्पिटिशन ओपन टू ऑल तांतू खंयच्याय धर्माचे येवन आनी पार्टिसिपेट करयत. आमी कांय रिस्ट्रिक्शन्स करना. कित्याक म्हळ्यार आमी तांचे सांगाता जी हेजे जाल्यार तांकां आमकां इनवॉल्व करचें पडटा. देखून हें कॉम्पिटिशन तांकां सगळ्यांक दवरलो ओपन टू ऑल. ताका बरो रेस्पॉन्स आयलो. हेजो म्हणसर बरे एंट्रीज आयल्यात आमकां. मागीर एक आमी सांगले वडील सांगले प्रकार आदर्श कुटुंब कशें मांडून हाडचें. देखून वो हाचे विशयांत ऑलवीन बाब तुमकां चड विवर दितलो. ताच्या उपरांत कॉडेल फॅशन वीक 17 to 28 years हे 8 कॉम्पिटिशन आमी दवरल्यांत. ती सोड न्हू. कॉडेल इज नोन फॉर सिंगींग. बरें टॅलंट आसा. आमचो मेन उद्देश तो आहलो की आमच्या लोकांक अवकाश मेळाचे. देखून 8 पंगड विविध फॉर एग्जाम्पल नांवां दिवचें जाल्यार वेलिटा लोबो, अनिल आनी ताचे मिसेस तांचे एक टीम आसतले. मागीर रायना सिक्वेरा माणसोबानांत सिंगींग करता ताचे एक शो आसतलो. मागीर डॉक्टर केल्विन आनी डॉक्टर टीना तांचो एक सिंगींग आसतले. तशेंच रायनल सिक्वेरा पमाद MC ताका एक सिंगींगाक म्हळ्यार तो एका टायमार आमचो कॉडेल सोदतो. आतां तो पालद्यान फादर पण सांगल्या बरी एका दुवेसो पूत आनी एका फिरगेची गेला बट स्टील तो आमचोच. मागीर रॉय बाबान सांगले फेमस विन्सेंट फर्नांडीस पमाद मोगाची लाराचो संयोजक मेन फाउंडर
ताचे एक शो आसतलो. ते सोडून न्हू स्टीवन आनी शिल्पा कुटीना बारी फामास सिंगर ती कॉड्डेलचिंत तांचो शो आसतलो. ताच्या उपरांत रॉनी आनी रिशेल क्रास्ता पोर ताका फर्स्ट प्रायज मेळ्ळें ते ताचे एक परफॉर्मन्स आसतले. तशें म्हूण आमी सिंगिंगाक 8 पंगड दवरल्यात. ताचे उपरांत आमी 2 हे आसतले काल आमचे अस्मिता टिमाचे जावन दी ह्या पयण टिमाचे जावन दी तांचे परफॉर्मन्स आसतले. ते सोडून फ्लॅश मॉब आसतले. ते फ्लॅश मॉब तुमकां आतां आमी सड्ड रिव्यूअर दिना. ते इज अ सरप्रायज. त्या दिसाच येवन मात्र तांचे एक स्पेशल कालिंग म्हळ्यार सकट गवळीक परिस्थितीची सांगाता मेळून एक फ्लॅश मॉब करता म्हणून ऑलविन बाबान बसयला. देखून आमी बारी एक वेट करत आसा. म्हळ्यार आमी कामूच न्ही कामात आमी एन्जॉय करचे बरी ते एक अवकाश करनिला. देखून ही पुरा कार्यक्रम अशी मांडून हाडल्यान की 1 मिनिट वेस्ट जायनातले बरी. सगळ्यांनी एन्जॉय करीचे. बट एट द सेम टायम कोणाक बरें केलां तांकां प्रायज बरे आहात. फॉर एग्जाम्पल सांगचे जाल्यार हावजी हावजींत आमी मेगा हावजी हावजींत 1 लाख रुपये दिता आमी विच इज अ व्हेरी बिग अमाउंट. आनी ताका एंट्री टिकेट फकत 100 रुपये. सो तशें आमी येवजन मांडून हाडल्यांत. आनी हो एक बरो अवकाश सगळ्यांक. तुमी घरांत हांव 2 दिसा रांदचेंच नाका आमचे वट्टू येया टायम स्पेंड करा आनी हे कॉड्डेलचे केल मेल सक्सेस करा. जाऊन दी बरें. ह्या विकेंडाक कॉडेलांत भरपूर एंटरटेनमेंट सगळ्या लोकांक मेळटा. रॉय बाब तुमचे लागीं विचारचें फाटल्या 12 वर्सांत हांव तुमी कॉडेल फिरगजेंत वस्ती करनासात. तुमच्या फिरगजेंत क्रिस्तांव तशेंच अक्रिस्तांव अंतरधर्मा मध्ये संबंध कसो आसा? हांव जल्मलोच कॉडेल फिरगजेंत. सो आमी एक तेंचे मूळ कुटुंब. बदलावण मस्त जाल्या. बदलावण फिरगज म्हणटार न्ही ती बदलावण कितें आमच्या राज्य मट्टार या देशाच्या मट्टार जाला ती सगळी बदलावण ती आमच्या फिरगजींत जाल्या. कारण नंतर आमी ल्हान आसतना इस्कालाक येतना हो धर्माचो त्या धर्माचो आमी पळयनातल्या सांगता येतल्या. एकात तांच्या बुतयांतले आमी खातले आमच्या बुतयांतले ते खातले असलो मोग मैपास तेन्ना आसलो. आतां आमकां ती बदलावण दिसून येता. ही बदलावण दिसून आयिल्ल्या वरवींच आमी आतां सौहार्दते ऐक्यते एकते हे परत नवे शब्द येयल्यात. आमी ल्हान आसतना हे शब्द आयकुनात. कम्युनल हार्मनी हे परत शब्द म्हाका दिसता रिसेंटली एक 7-8-10 वर्सांतून सुरू जाल्ले शब्द. हाचे खातीर वैयक्तीक तरान आनी एक संघटने मुखांतर आमी वावर करनत आसा ह्या इराद्या खातीर. परत्यान आमी पयलें कशें आसले तशेंच जायचें म्हणून. देखून हांवें वडोल तुमकां सांगलें आमी हे पटीचो खेळ मेळ करतना आमच्या फिरगजगारांक मात्र न्ही भायल्या फिरगजगारांकय आपयतना आमच्या शेजार आसच्या अन्य धर्माच्या लोकांनी हातूंत भाग घेवचे म्हणून आमचो एक कितें म्हणटा चिंता. हाच्या मुखांतर कितें आमी होगडायलां ते परतेन एक जोड घेवंक एक अवकाश जावन दी. एक सुरवात परतेन एक रिस्टार्ट जावन दी म्हणलें मात्र आमचो एक उद्देश जावन दी. बरें मनेस ऑलवेन प्रोग्रामा विशयांत जाय तितले शेड्यूल आमकां येदोळूच मनेस लिस्टीन सांगिल्लें आसा. आनी तातूंत एक आदर्श कुटुंब सांगत आस मेगा हावजी ह्या 2 कॉम्पिटिशना विशयांत आदर्श कुटुंबा विशयांत सांगत जावच्या मेगा हावजी विशयांत इल्लेशें नदर तुमी जळक आमकां दिवचे तर कितें म्हणटात? आदर्श कुटुंब म्हळ्यार आतां एका कुटुंबांत आजो आजी आवय बापय भुरगीं आनी एक म्हळ्यार पळोवंक गेल्यार एक व्हडलें कुटुंब आसतना त्या कुटुंबान एक येवन तांचे एक झळक स्टेजीर दिवची आनी तांचे एक ल्हानशें तालेंत एक आदर्श कुटुंब एक कितल्या मोगान रावता हे आजकाल बारी उणें पळोवंक म्हणजे धाकटी कुटुंबां. सो आजो आजी बापूक आनी ओट्टू मेळोवन ओट्टू रावन एक बरें बरें रॅम्प वॉक एक 4 सवाल जावपी दिवन एक ल्हानशें एंटरटेनमेंट करन सो म्हळ्यार आमची एक आयडिया म्हळ्यार सगळ्या कुटुंबाक एक ओट्टू हाडया हें पळोवन दुसऱ्यांक एनकरेजमेंट दिया. तशेंच युथांक आमी मस्त ह्या वर्सा आमचे 75 इयर्स ICMचे जाताना ते युथ मस्त हे टीम बरी एनर्जेटीक आसात. तांचे 75 इयर्साचे प्रोग्राम जावंक आसा. सो ताच्या खातीर हे यूथ आमच्या हातून मस्त आतां म्हळ्यार युथा खातीरच आमी मस्त फॅशन शो आनी परत दवरल्यात. ते यूथ आनी स्टेजीर येयचे आनी तांचे तालेंत दाखयचे तांकां कॉन्फिडन्स मेळटा मुखार येवंक लिडरशीप काडून येवंक तशें चिंतलां. आनी आमचे लास्ट टायम आमी एक क्रिसमस कॅरल्स केल्ले तातूंत आमच्या युथांनी
सकट 44 वाड्यांक वचून परफॉर्मन्स दिवन बारी बरें कार्यक्रम मांडून हाडले. तशेंच DSC लेवल क्रिकेट मॅच हाडले. तशें साबार कार्य आमची जावन आसात. सो आमी आतां लेस्ली बाबान सांगले बरी, रॉय बाबा सांगले बरी, 8 आनी 9 तारखेर तुमी काही रांदी नाकात. हे आमी खाली कोड्डेलकारांक मा सांगचें न्ही, सकट फिरकचें तूं बोंदेलकारांचें की तूं इल्लें इंट्रोड्यूस कर तशें. सकडांनी येवन एक संतोषान आमचे वटो दीस पाशार करचो. आतां एग्जामाचो टायम म्हणटात, तर भुरगीं मस्त प्रेशरार आसात. सो हे 2 दीस आमी हाडचे हे कार्यक्रमांत भाग घेतले जाल्यार तांकां इल्लें रिलॅक्समेंट मेळटा. सो तशें आमचे खेळ मेळ्याचो उद्देश. आनी जायतीं फूड स्टॉलां आसात, बरें बरें वेज काउंटर, नॉन वेज काउंटर, बिर्याणी आमी फामाद बिर्याणी ती दिलफिजा बानूची ती बिर्याणी हाडली आमी. आनी लायव्ह फूड काउंटर्स आसात. आनी गेम्स 40 गेम्स आसतना बोर जायना येतले बरी. 20 गेम्स आमी स्टार्ट केले, इमिडिएटली ते चेंज करचे, तान परत दुसरेच गेम्स करचे, तशें स्टार्ट केलां आमी. आनी भुरग्यांक जंपींग कॅसल पावनांतल्याक आमी पेट शो घरा मनजाती आमी बरें मोगान पाळिल्ल्यो मनजाती. आनी तुमकां थंय एक शो करून तुमच्या मनजातीचे वयर मोग उसारूंक तुमकां एक आमी अवकाश करून दिला. आनी सांगले बरी 20 घंट्यांनी तुमकां 1 मिनट फुरसत मेळचो ना, बोर जावंक चान्सच ना, पैसा वसूल गॅरंटी म्हणून येत पळय तशें आमी एक कार्यक्रम मांडून हाडटाना हांवें सांगचे लेकार. आनी आमचे कुलशेखरची ताल्यांतां तुमकां गत आसात, आमी खंय गेल्यार फर्स्ट प्रायज मारून हाडटा. सो तशें आसतना ह्या ताल्यांताक मुखार हाडूंक एक आमी एक बरो अवकाश करून दिला. देखून हे अवकाश आनी तुमी आमकां एक अवकाश करून दिल्याक आमी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. ओके. सो फूड स्टॉला विशयांत तुमी उल्लेख केलो आनी स्पेशल आयटम म्हूण कितें एवढं सांगिल्लें आसा, कितें स्पेशल आयटम? स्पेशल आयटम म्हळ्यार आतां पळोवंक गेल्यार आतां आमी लायव्ह कुकींग करता. आतां 44 वाड्यांत हांव न्हू, आमचो फिरगेजीचो लोक तांणी थोडी स्पेशल रांदपाक करून हाडटात. ताचे खातीर आमी एक फॅमिली किचन म्हणून एक सेपरेट एक कावंटर ओपन केलां. आतां गुळयांकीर गी, कुबे मुटली गी, पात्राडे गी, घरा स्पेशल रांदले दुकरां मास सांगात येवन त्या दीस ते एक स्पेशल. आतां आनी आमी एक सगळ्या गोळी परिशदान 143 सादारण एक 70 to 80 जाणां एक फ्लॅश मॉब करता म्हणटाना तातूंत रॉयबाबी आसा, आमची उपाध्यक्षीण आसा, कार्यदर्शी आसा, पाद्र्यापाक आमी आपण दिता एक ल्हानशें स्टेप घालूंक येतालो. तशें आसता म्हणटाना हे म्हणटाना एक पुराय एक फिरगेजीचें कार्य सगळ्यां इनवॉल्ड आसात. आमी जस्ट एक गोळी परिशद मिटिंगा दिसताले कोण पण रेडी आसता म्हणटा सगळ्यां ओप्पाली. सो एक काले म्हळ्यार एक आनी अन्य धर्माच्या की आतां आमचे ते एक वीरनारायण टेंपल आसले ते ब्रह्मकलशाक मुखेल शहर जावन आमच्या पाद्र्या भागा पयल्ले. थंय जावन आमी तांकां होरेकाणी दिल्ले, तांणी आमकां होरेकाणी काडिल्ली. सो आमचो एक आनी रॉय बाबा आमचो संपर्क अधिकारी ओके PRO ताणें बरें एक काले म्हणटात रिलेशन दवरलां आमच्या मदें. सो आमी एक काले म्हळ्यार सर्व धर्म म्हळ्यार आतां ह्या कॉम्पिटिशनांत क्यूट बेबींत सादारण हिंदवांची भुरगीं आसतात, डान्स कॉम्पिटिशनांत, फॅशन शोक, कुलशेखरचे मात्र न्ही दुसरे कडेचे मेडिकल कॉलेजीचे स्टुडंट्स आनी पूर आसात. सो आमी अशें एक मांडून हाडलां म्हळ्यार हें एक इव्हेंट एक अशें आसा जें की एक कोणे म्हणी एक कुलशेखर एक इव्हेंट जाल्लें म्हणून एक उडास दवरिचें. सो टोटली इट इज फन फिलींग फॉर 2 days. आनी तुमी येया, तुमकां आमी आपण दिता, येवन कुलशेखर 2 दीस करसून तो एक उडास निरंतर दवरा म्हणून जाय की बरें एक अपूर्व असो उद्देश तुमी दवरून फुडें तुमी सरून आसात. फुडल्या दिसांनी ह्याच फेब्रुवारीच्या 8 तशेंच 9 तारखेक ह्याच विकेंडाक खेळमेळ 2025 म्हणल्यार अपूर्वाचें कार्य तुमच्या फिरगेजीन सादर जाता आसतना सर्व बरें जावन दी म्हण आशेत आसतना कार्याच्या अखेरेक सगळ्या कॉर्डिनेटरा तर्फेन आमच्या सर्व विक्षकांक कितें सांगचें तर? सर विक्षकांक इतलेंच हांव सांगता, तांकां सगळ्यांक ह्या खेळ मेळाक हांव आपोवणें दिता. येया आमच्या सांगाता, खेळांत भाग घेया, येया आमचे विंगड खाणां पाकवाना खाया जेवा. आनी तशेंच एक सांगात मेळ म्हळ्यार मेळा एक मेळा आमी करया, सांगता एकामेका मेळया, एकामेका एक करेजमा पयले एक संतोष असो दीस कितें म्हणटात गोवान कार्निवल जाता त्याच प्रमाणे आमच्या कोड्डेलच्या ह्या फिरगेजींत एक कार्निवल एक सांगाताच्या मेळाचो एक कार्निवल जावन दी. समेस्त दायजी वर्ल्ड विक्षकांक हांव ह्या कार्यक्रमाक ह्या 2 दिसाच्या खेळ मेळाक आपोवणें दिता. तशेंच तुमी येया, तुमच्या शेजाऱ्यांक हाडा, तुमकां तुमच्या इश्टामंत्रां सगळ्यांक घेवन येया, आमी ह्या संतोशांत ह्या संभ्रमांत भाग घेवया. देव बरें करूं.
देव बरें करूं. मानेस्त रॉय कॅस्टलिनो तशेंच मानेस्त लेस्ली नोरोन आनी मानेस्त ऑल्विन पायस. खेळमेळ 2025चे कॉर्डिनेटर जावन तितले मुखेलपण तुमी घेवन ह्या कार्या फाटल्यान वावूरून आसात. विशेष जावन आयच्या स्टुडिओक येवन आमचे सर्व वीक्षकां सांगाता ह्या प्रोग्रामा विशयांत माहिती वांटून घेतल्याक तुमकां दायची बॉल 24/7 तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं. मोगाच्या वीक्षकांनो, हो जावन आसलो आयचो काल आज आनी फाल्यां ह्या कार्याचो अंकडो. फुडल्या दिसांनी म्हणजे ह्याच विकेंडाक 8 आनी 9 तारखेक कॉर्डेल फिर्गजेंत एक विशेष कार्य खेळमेळ 2025 सदार जातले. फूड फेस्टिवल म्हूण सांगयेत एंटरटेनमेंटूय आसा. आयिल्ल्या लोकांक लागीं 20 आवर्साचे 100% एंटरटेनमेंट तुमकां मेळटा. जरूर ह्या कार्याक तुमी सोमेस्तान येवचें. आमी तुमी सोमेस्तां सांगाता मेळोन ह्या कार्यांत भाग घेवन गंमत करया. ह्याच हप्त्याच्या ह्याच विकेंडाक 8 तशेंच 9 तारखेक कॉर्डेल फिर्गजेंत सांगाता आमी येवया, सांगाता मेळया, उलया, खेळया आनी गंमत करया. आनी येदोळ पर्यंत हें कार्य पळयल्ल्या सर्व वीक्षकांक देव बरें करूं म्हणटा आसतना हें कार्य सोंपयता. परत मेळच्या पर्यंत मोग, संतोष तशेंच उल्हास आनी तोंडार हांसो सदांच आसूं. तुमकां सोमेस्तांक देव बरें करूं. काल आज आनी फाल्यां.